कोविड हो व्हायरस जो असा हो पहिलीच खेपेक जरी आयला अशा प्रकारचे व्हायरस हाजी पयलीं जगात खूब वेळा आयिल्ले जेन्ना हांव जल्मून आशिल्लो 1918 बी त्या वेळा सुद्दां असो व्हायरस आयिल्लो ना पूण तो युरोप आशिल्लो आनी त्या वेळा ते कोट्यांनी लोक मेल्ले. त्यामुळे हे आता जो व्हायरस जो आयला पयलीं ह्या व्हायरसा पासून जे कितें भंय भीतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा ताजे पासून आमी मुक्त जावपाक जाय. कारण जसे नॉर्मल सिकनेस आहात कॅन्सर फॉर एक्झाम्पल कॅन्सरान जवळ जवळ कितले 5 ते 10 लाख माहितीच प्रकार पडटा लोक आज आमच्याच देशात मरतात. टीबी जो आसा पळय न्ही ताजे पासूनय लोक आज मरतात. नंतर मागीर जो आमचो हे जे आसा पळय न्ही HIV हाजे पासूनय लोक आज मरतात. आणि त्यामुळे हो व्हायरस जो आसा पळय न्ही हाचेर वॅक्सिन केन्ना येत कोण सांगू शकना आता पर्यंत. वॅक्सिन एखादी 6 म्हयन्यांनी येत किंवा एखादी वर्सांनी किंवा 2 वर्सांनी. तोपर्यंत आमची लायफस्टायल जी आसा पळय न्ही ती आमी बदलून आमी बदलपाची सवय आमचे करची पडटा आनी बदलची पडटली आमी आणि त्यानुसार ह्याचेर आमी प्रभुत्व जे आसा पळय त्या प्रभुत्व आमी मिळोवचें पडटलें. आमी सादारणशे 2 ते 3 महिने आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान बरे पद्दतीन सगळे हाताळ्ळे. नंतर हाताळपाक चुकूना कारण परदेशांतले लोक आमचे जे आशिल्ले पळय ते भायर रावले ते भायरच राव कितें ते म्हणूंक शकतात. आनी ते मुळे इकॉनॉमी खातीर आर्थीक हाजे खातीर जालें पूण हे लोक आमचे भितर सभय करून घेवपा खातीर खंय तरी आमचे गेट्स जे आसात पळय न्ही म्हणजे आमचे बॉर्डर जे आसा पळय न्ही ते आमी सील करून रावूंक शकनात ते ओपन जाल्ले आसात. आणि त्यामुळे काही ठिकाणी काजूगोळ झालेला असा. फॉर एक्झाम्पल आता मांगोर हिल हांगा आमकां जवळ जवळ 27 केसीस मेळ्ळे पूण 27 केसी मेळ्ळ्यो म्हणजे 27 लोक आसा ते वतले अशें समजपाचें ना. कारण आमी पळयलें जर जायत जाल्यार जवळ जवळ आज 40 ते 50% आज तातूंतल्यान हे कोरोना व्हायरसाचे इन्फेक्शनांतल्यान लोक रिकवर जाल्ले आसात. सो रिकवरी जेन्ना अशी इम्प्रूव जायत आसा तातूंत कसो आसा तर ताका फिक्स जरी ताका वॅक्सिन जरी मेळूना तर ताजे ट्रिटमेंट जो आसा पळय हो ट्रिटमेंट आज उपायकारक आसा आनी फावरशीर आसा. आनी त्यामुळे लोकांनी हे जावपाची गरज ना म्हणजे भयभीत जावपाची गरज ना. जरी एखादी इन्फेक्शन येवच्यान खंय जालें जाल्यार ताजेर उपाय जो आसा पळय मेडिकली ताजे उपाय आज आसा. इतलेंच आमी पळोवपाक जाय की आमची प्रतिकार शक्ती जी आसा पळय न्ही जाका आमी बॉडी इम्युनिटी म्हणटात ती आमी वाडोवपाक जाय आनी त्या वाडोवपाक पळोवपाक जाय. आणि त्या नदरेन मागीर आमचे कन्झम्पशन जे आसा पळय न्ही आमची जेवण घेवपाची वगैरे वगैरे स्टायल थोडीशी बदलपाक जाय असा विचार. फॉर एक्झाम्पल आता जरी ह्या म्हणजे शिरोड्या गांवांत एक कडेन खंय जालें जर जायत जाल्यार ते एक 10 लोकां खातीर किंवा 20 लोकां खातीर किंवा 20 कुटुंबांनी जालें जर जाय जाल्यार 5,000 कुटुंबांनी सील करप म्हाका तर लॉजिकली पटना. तुमकां दिसता गव्हर्नमेंट हे इश्यू टॅकल करतलो? ऑफकोर्स व्हेरी कॉन्फिडेंटली म्हाका तर इतलें कॉन्फिडन्स आसा. आनी म्हणूनच तर कारण आमचे मुख्यमंत्री जे आसा पळय न्ही ताका वास्को स्वता वचून आयले. स्वता वचून ताणें पळयलें की खंयची एरिया सील करपाक जाय किंवा कंटेनमेंट झोन करपाक जाय हे सगळें स्वता पळोवन येयलें आसा. त्यामुळे तसो व्हडलो विशय तसो ना गोंया पुरतरी. आता महाराष्ट्रात मुंबय किंवा त्यांच्या दिल्लीत काही एरिया गुजरातात काही एरिया हे थोडेसे गाफीलपणान जाल्ले आसा. लोकय गाफील रावले आणि सरकाराचे काही अधिकारी तेही गाफील रावले आणि त्यामुळे त्या एरियेत ते रेड स्पॉट हॉटस्पॉट जे ते जाल्ले आसा.